सध्याची परिस्थिती? एक म्हणल्यार वायट दिसता आनी ही दुर्घटना अशी घडली काय आनी जे लोक आत्महत्या केला तांकां हांव पयलीं तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तांकां जी फॅमिली जी आसा तांकां हो दुख्ख सहन करपाक देवान शक्ती मेळची अशें दिसता. दुसरें आतां हांगा 14 पेशंट आसा तेणी एक वरत तयार वेगळो केल्लो आसा तातूंत 16 बेडींतली 2 बेडी सोडीत जाल्यार 2 एमटी आसा ती 14 बेडी व्यवस्था आसा. 14तले 3 पेशंट जे आसात ते मातशे क्रिटिकल आसा तांचे सरकारा आसा. पूण वायट दिसता की सगळ्याक आमचे धोंड भाव आसा धोंड आसात जेणे करून एक जावं नाका तातूंत एक प्रकार जेन्ना म्हाका दिसता 4-4:30च्या दरम्यान हांव सुद्दां थंय 3:30 पर्यंत हांव आसा थंय. हांव 3:36 मुद्दम गाड्या बसून टायम पळयलो 3:37 हांव त्या गाड्या बसून तेजे पयलीं होम गार्डा कडेन आसा सगळें सुरळीत चलत वेवस्थीत आसलें. तुमी सुद्दां थंय पळोवपाक गेल्यार वेवस्थीत सगळें अशें बरें आसलें. पूण मागीर फाटल्यान कितें घडलें कळत ना. आतां सुद्दां आयकपाक तांकां ते काही दोन आतां उलोवपाक शकता ते पेशंटाक विचारी आतां कितें घडलें म्हणून. काही जाणांची म्हणणी अशें ना की खंय तरी शॉक लागले कारणांनी एक कोणाक शॉक लागलो ताका लागून बाकीच्यांचे वले आसले भिजले आसले सगळे म्हणटकीर तांकांय जाल्यार आड पडले ताच्या वयल्यान मागीर फाटल्यान ते फाटल्या लोकांक कळ्ळेंच ना कितें जालें म्हणटा तेजेर तशें म्हणणें आहा. थोडेशें मागीर म्हाका दिसता अशें सारकें सगळें शिस्त पाळपाकूय मातशें कोण सकयल जाला काय दिसता. आयली ती दोन करपाक आनी चड आयली ती प्रत्येकाचें वेगवेगळें आसा. पूण शेवटी घडलें तें खरेंच वायट घडलां. काही लोक जेन्ना घराक सुद्दां एकच घरा जाल्लें आसा बाकी जाल्यार स जाण म्हटलें तें आयकता वायट दिसता.